त्याकडे आता हा वार्ड नंबर 6 शौनक विनायक बोरकर जे बीजेपीचे पॅनलाचेर जिखल्या तुमचे पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन तुमकां आनी तुमचे पयले रिएक्शन। हांव सगळे माझे जे मतदार आसा आनी वेल विचारां तांचे हांव धन्यवाद मागता की तांणी म्हाका एक संदी दिली तांकां सेवा करपाची तांची। तशेंच आमचे जे गोंय राज्याचे चीफ मिनिस्टर आसा प्रमोद सावंत, पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट तणावडेजी, तशेंच फोंडेचे आमदार आनी कृषी मंत्री रवी नायक, तशेंच जे मोलादीक अशें म्हाका जो तेंको दिल्लो सगळे जे आमचे बीजेपीचे पयलींचे कार्यकर्ते सुनील देसाय, तशेंच बाकीचे आमचे जे पदाधिकारी जे पार्टीचे आसा तशेंच युवा मोर्चाचे, आनी सगळ्यात म्हत्वाचे म्हणल्यार फोंडेचो जो बीजेपीचो जो अध्यक्ष आसा विश्वनाथ दळवी, ताजो हातून सिंहाचो वांटो आसा म्हाजे जिखपा खातीर। तुम्ही इलेक्शनाक गेल्ले तेन्ना कितें विशय घेवन लोकां मुखार गेल्ले, कितें मुद्दे घेवन गेल्ले आनी तुमचे आतां पॅनल फॉर्म जाता सो फर्स्ट टार्गेट कितें आसता? फर्स्ट आमी सगळे गेल्ले की सगळ्यांक खबर आसा की जो डेव्हलपमेंट करपाक शकता तो बीजेपी सरकारूच करपाक शकता। त्या खातीर तुमी आतां सगळे वॉर्डांचे जे रिजल्ट दिसता तुमकां आयले ते ताजेर सुद्दां कळटा तुमकां की लोकांचे एक सरकारा वटेन रावपाचे एक जे निर्णय केल्लो लोकांनी ते मतदाना रुपान आमकां आयज रिजल्टा रुपान ते समोर आयिल्लें आसा। ओके, तुमचे टार्गेट म्हणजे तुम्ही आता जेन्ना काम स्टार्ट करता तुमचे टार्गेट कितें आसतलें? आमी काम स्टार्ट म्हणल्यार आमी ऑलरेडी कालच्यान काम चालू केलें। एक्चुअली रिजल्ट येवचे पयलीं काल आमचे कितें वॉर्डार कितें काम आशिल्लें तें आमी कालच्यान चालू केल्लें आसा। आमचें हें काम आतां नॉन स्टॉप हें चालू आसतलें। लोकसभा आसा फुडल्या वर्सा इलेक्शन, फुडले 4 वर्सांनी परत आमकां विधानसभेक मुखार समोर वचपा जाय लोकांच्या, तर आमी ही जी लीड मेळिल्ली आसा म्हाका ती आमी कंटिन्यू आमी लोकसभेक करपा जाय, ताजे पेक्षा डबलीन आमी मुखार वचून विधानसभेक करतले। आनी कामा बाबतींत म्हणल्यार आमचो एक तो खडपाबांद जो वॉर्ड आसा तो म्हजें एक टार्गेट आशिल्लें की आमी तो एक मॉडेल वॉर्ड करपाचो, ताजे खातीर हांव प्रयत्न करतलो म्हजे।